आमदारांनी 2010 सालात जे थंयसर ड्रेजिंगाक बंदी हाडलेली तेच आमदार जेव्हा किरण पाणी आरोंदा पुलाचें उद्घाटन जातलें तेन्ना सांगताले की ही जेटी सुद्दां हांगासर त्रासदायक आसा। तेच आमदार आज गोव्याचे मुख्यमंत्री जाले आसतना तेरेखोलच्या खाडीत गोव्याच्या हद्दीत हे सगळे जे कितें जे घडले तेचे बद्दल एक शब्द उच्चारूंक तयार ना आणि पुलीस डिपार्टमेंट आणि इतर सगळी जी खाती आसा ते तेंच्याच अखत्यारीत असल्या कारणान तेंची काय करण्याची इच्छा दिसना, म्हणून तेंच्या अगेन्स्ट तेंचो निषेध करपासाठी हांव उपासाक बसला। माझी मागणी आसा की अजूनय वेळ गेल्लो ना, तेंच्यांनी ते संबंधित कंपनीर ऑफिस रजिस्टर करपाचो, ते संबंधित ऑफिस करपाक लागून वापरलेले जी बार्ज आसा किंवा फ्लोटर आसा ते अजूनय ते आरोंदा आसूं शकता, ते अटॅच करपाचे आणि पुणे कोर्टान जिल्हाधिकाऱ्यांक आपल्या जो एक आदेश दिला की त्यो ज्यो बार्जी जर भायर वचपाच्यो जाय जाल्यार ती चेक करून व्हरपाच्यो, म्हणजे जे कितें जालां थंयसरलें ते मटेरियल अजूनय त्या हितून आसूं शकता, तेचे बद्दल कारवाई करपाची। जे परिस्थितीन जे सिरियस संकट हे गोष्टी जर घडून दिल्यो आमी जाल्यार त्या गांवांत त्या लोकांचेर जो विपरीत परिणाम जातलो जिवनाचेर। ह्या संदर्भान मागणी करताले आमी शासना कडेन की जी कंपनी जी आसा हे कंपनी विरुद्ध ताबडतोब गुन्हो दाखल करचो आणि ही जबाबदारी जावन आसता पयली म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटाची। आज निवेदनां दिवन सुद्दां येदो व्हडलो सिरियस इशू आसून सुद्दां हे आमच्या पेडणे तालुक्यांतली पोलीस यंत्रणा जी आसा ती अजूनय सुस्त न्हिदलेली आसा आणि ह्या तेंच्या निद्र्यात खरीच न्हिदल्यात काय न्हिदेची सोंग घेतात, हांव म्हणिना ती न्हिदल्यात कारण ती न्हिदेची सोंग घेतात आणि हे सोंग घेतल्या कारणान तांकां खंय तरी जागे म्हणजे जागे करपाची गरज आसा। त्या एक